I didn't expect it to be so devastating because you come up and there's this tiny little road and it goes into this completely into this dense forest, and then you suddenly get here and there's like this huge clearing bang in the middle of the forest. You can actually see the edges of the forest are pristine, and then right as the tree cover ends, you can see it's completely desolate. Like it's almost like someone has shaved this entire section of forest. काढून इंडियन गोंयकारांचे हातान दिले हातान पोटात इलिगल मायनिंग काढून चोरांनी चोरून काले तशेंच शेतां पुरवून दोंगर झाडां कातरून सोबीत गोंया आमचे ओद्दे कोबार केले उरलेले दोंगर झाडां कातरून लोडू लोडू आतां पावले मोले तुई मेगा प्रोजेक्टाचेर झगडोंक एक गोंयकाराक आसा राय 150 हेक्टर जमीन काडून तुवें ट्रान्समिटर मोलेचे लोकांक दिसला वाय आमचे बोबाळ कोतात ते घरांची निलेश काब्राल म्हणटा कातोतालाय कातोता म्हणटा तेन्ना लायट निलेश काब्राल आसलो मिस्ताताय कातोता म्हणटा तेन्ना लायट निलेश काब्राल आसलो मिस्ताताय तांबडी सुर्ला म्हणटा थंयसर 3 वाडे आसा 3 वाड्यांनी मेळून एक 60-70 घरां आसा आनी त्या घरांत मेळून आमचे 700-800 फॅमिली आसा आनी हे सगळे 700-800 फॅमिली जी आसा ती सगळी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर ती लायनी खातीर जवळ जवळ 40 मिटर की अशी कितें तरी झाडां कापपाची आसा व्हडली व्हडली आनी ती लायन कापपाची म्हणजे ती आमचें जें शेत आसा तें ऑलरेडी आमचें 40च्या सकयल आसा म्हणजे फूल आमचें शेतूच काबार जाता म्हणजे तें आमचें आनी आमकां सोर्सूच ना शेत हें करपाक प्रोजेक्ट हाडटात न्यू कितले हेक्टर रानां कातरून कुयदांव केली होती वाग आनीक शिव त्या भायर माकोडा आनीक सुकणी तुय आसा तशेंच सोरोप किड्यो आनीक बारीक जीव हो प्रोजेक्ट हाडून कितले तूट घेतल्यात सांग निलेश इत्यू मोलेंचो इशू गेलो प्रमोद सावंत लोकांक भितर घेना बायलांक पासून पुलीस व्हॅनान घालून पणजे पुलिसेन वेली लेडी कॉन्स्टेबल नासतना तुमी कितले अरेस्ट करात पूण मोलेंचो लोक वो तुमचे घालता काना वो घालून काना दोगांच तुमकां पुरो सेसील आनी जिना ओ घालून काना दोगांच तुमकां पुरो सेसील आनीक जिना बीजेपीचे सरकार आपले जे कॉर्पोरेट फ्रेंड्स आसात त्यांचो बिझनेस प्रमोट करपाक गोवा हो यूज करतात गोंयांक काय कोल कंज्यूम जायना सो जेन्ना गोंयांक कोल कंज्यूम जायना तेन्ना गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करून कोणाक फायदो करपाक सोदतात इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें म्हणून प्रॉब्लम ना जो इन्फ्रास्ट्रक्चराची गोंयांक आनी गोंयकारांक गरज ना त्याचे कांयच कॉन्ट्रिब्युशन गोंयांक जावचें ना फक्त कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक तुमी सी रूट यूज करतात तुमी
रोड एक्सपान्शनाचे हें करतात, तुमी रेल प्रोजेक्ट यूज करतात. सो हे सगळें करून तुमी गोंयकारांचे बर्डन कित्याक करतात? फ्युचर जनरेशन आसा ते त्रासान पडटले, कारण कोल पोल्युशनान हेल्थ हॅझर्ड आसा. Very simple. 155 million ton coal is to be transported to Goa as per the government documentation. This is a bit of it. This is not even a pinch of it. Why he should not take this? सेकंड रिचेस्ट अदानी गुरवानी गोंयच्या मोत्र्यांच्या नाका घातला दोर. ऑस्ट्रेलियाक ताचो कोल चलता त्या लोकांक पासून तो कोत्ता जोबोर. नदयो रस्ते रून डबल ट्रॅकिंग रेल्वे कोळसो हाडूंक गेल्या लोकांक आसा खबर. आतां लळू कोल हाडूंक कोट बांदतात खूंय कावेलो सीमोबर. गोंया लोकशाही रायटाक जोडूंक गोंयकारां तुका हक आसा तुजो. तूं रायटाक लागून जो गोडटा तर कोणाच्या पायच्यान तुका हाडूंक नजो. गोंया सांबाळून फुडें चलात गोंयकारांनो, सांपड तुमकां आसा मोजो. एक पाट पेटोयल्लो उजो गोंयकारांनो, पालोवंक दिवंक नजो. आदानी कोळसो तुजो आनीक आमचे गोंयकारांचो उजो. सगळे एकठांय रावन गोंयकार